कित म्हणणें आहा? हें 1 तारखेसान फिशींग बॅन जें पळय आहा न्हू तें बॅन एवरी इयर आसता आनी एवरी इयर तें बॅन दवरपाकूच जाय. आतां गव्हर्मेंटान कितें केलोलें आहा तें बॅन आसतलें जून 1 तारीख ती ऑगस्ट 15 तारीख आसतली. आतां आमीच हे डिमांड मातशें सोलार जें पळय बेगीन मेवता तेका लागून आमी जुलायाचे 31स्टार आमकां चालू कर म्हूण गव्हर्मेंटा कडेन आनी डिपार्टमेंटा कडेन मागलोलें. सो गव्हर्मेंटान आनी डिपार्टमेंटान 1 तारीख सावन आमकां चालू करपा लायला. पूण 31st मेरेन जेन्ना सोलर सुंगटां येताय आनी सपोज बॅन जरी उरता तेजे पयलीं देखून सुंगटां येयलीं जाल्यार तेजेर मागीर तुका दिसता गव्हर्मेंटान थोडे तरी पोन्यो सोडपा जाय म्हणून? अशें आमकां दिसता पोन्नेवकारांक, आमच्या पोन्नेवकारांक अशें दिसता की पोन्नेव हे जेन्ना सुंगट हें सोलार जें पळय येता दर्यान तें आयज हिंगा जाल्यार फाल्यां कालांगूट जाता, परवो हिंगा जाता आमचे कर्नाटकान वयता, तें सुंगट घुंवत आसता. आमचो डिमांड कितें आहा जेन्ना नुस्त्याक येयलें तें येयलें म्हणसकूच नुस्तेकारांक पयलीं कळटा आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक पयलीं कळटा. आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कळले उपरांत आमी तुरंत कितें मागणी कोत्ताय डिपार्टमेंटा कडेन की आमकां हें सोलार आहा तें मारपाक मातशें बेगीन दिवचें म्हणून. होच एक आमचो डिमांड आसा. आनी एक म्हणटा ते आतां सद्याक थोडे फिशरमॅनाची बॉडी आहाय ते मागताय की बॅन जो आहा एक्सटेंड करपाचो, कित्याक लागून चड नुस्तें म्हणजे ब्रिडींग पिरियड न्हू, चड नुस्तें मेवतलें म्हणटा तेजेर कितें म्हणणें आहा तुजें? अशें हें जें पळय बॅन जें पळय आहा न्हू तें मागताय, खरें मागताय सारकें तें. कित्याक ब्लिडींग टायम जो पळय आसता तो पावसाचो टायम आसता आनी पावसा टायमार ब्लिडींग करपाक आनी मातसो दीस दिलो न्हू जाल्यार नुस्त्याक सुबेज वाडटलें आनी नुस्तेकारांक सुबेज मेवतलें. आनी तें बेगीन तर कोमेस केलें जाल्यार जायती तेका एक हें आसता बांगड्याक गाबोडी आसता, त्या गाबोडेची बीन बांगडे मारले जाल्यार ब्लिडींग उणें जावपा चान्सीस आसता. आतां ह्या पाटी हे सिजन सगल्यांचें जावं बोटकारांचें जावं पोन्नेवकारांचें सगल्यांचें बरें गेलां. हांव नोको देवान हुंयची देणी दिली आमचेर आनी मागोन आनी हेजे फुडें देव आमकां मागल्यार दितलोच. कित्याक हे फाटी जें पळय सिजन आहलें तें चड बऱ्यांतलें बरें गेलां सगल्यांचें.